सगळ्यांकय नमस्कार. नमगे षड्रस कुकिंग चॅनलाचे कॉम्बो रेसिपी सांतू पूरा जनाकय स्वागत. आज एक भारी सुपर टेस्टी हेल्दी जेवण हांगा रेडी केला हांवें. जीव कडेगे साली आनी बटाटो जीव कडेगे सायडा कुडकी घालून एक उपकरी गब्ब्या किसमुरी आनी आवाळा कडी मिट्टा घालेला आवाळा कडी एपळ्या मिट्टा घालेला आवाळो हतपशी पुढे 3-4 व्यूवर्सान म्हाका निमगिलेले आशिल्ले आवाळ कशें मिट्टा घालचें म्हणून. सिजनांतू नोव्हेंबर डिसेंबरांत आवाळा सिजन तेन्ना लायक आवाळ पळोवन लायकोन धुवन पुसून ड्राय करून घेवचें. मागीर मीठ घालून उदका खतखताचेर ते मीठ घालून उदका खतखताचें तें निवोवन एक ग्लास जारां भितर पुशिल्लें आवाळ घालून एर टायट करून गट्टी बंद करून दवरल्यार आवाळो कितले वर्स जाल्यार कांय जायना. पळय कशें आसा पळय गुलाब जामून दिसता पळयल्यार तशी कोरयत. नाजाल्यार मीठ घाल आवाळ घालून खतखतलेलें उदक निवोवन तेवे घालयत. कशी घालयत आतां आमी आवाळा कडी कोरया. हाका फस्ट 1 चमचे नारळेल तेल हून करतांगा मस्त न्ही तोडयची आनी ताका एक अर्द चमचे जीर पटपटायता. जीर लायक पटपट जाले कुडले बंद करून सोडची. आनी आतां हाका आमी जावका एक मासोल करूं असो सिंपल. हें आवाळच पळयाची मिट्टा घालून 1 की 2 आवाळ आमकां कितले जावका तितले एक चूरू उदका भितर घालून एक धुवन मिट्टा उदकां घालून दवरचो. आनी पळय आतां एक अर्द कप सोय, 1 कलर बॅडगी मिरसांग, एक 2 जेवतीनी रामनाड मिरसांग आनी हो मिट्टा घालेला आवाळ पळय आमी उदकां घालून धुवन दवरला आमकां कितले जावका तितले. आनी वापसाक चिंचाम घालून ना आवाळ्याची आमसाण पावता ताजे पळय स्लायस करून काण घेवचे आनी ती बी उड्डोवची. आनी आमी जीर भाजून दवरलेले तेवे घालचे आनी लायक करून लायक स्मूथ पेस्ट करका. आनी मीठ तशीची मीठ पळोवन घालका कित्याक म्हळ्यार आवाळ्यांत मीठ आसता देखून आमकां थोडे मीठ उणी घालचे. मागीर आमकां कडी जेत्तर पळया आमी आतां हें लायक करून वांटून घेवचें. पळय हें इतलें वाटलें कुडलें आवाळा चटणी जाली. फूड आमकां सान आसतना अजीर्ण जाल्यार अशी करून वाडचें आशिल्लें आमगेल्या बापामान पेज आनी आवाळा चटणी दिवची. अजीर्णा वेळार न्हय अजीर्णाचे पोट्टा दुखेनी राबतरी पोट समजावचें जीर्ण हें चांग म्हूण दिवचें. ती चटणी आनी किंचीक स्मूथ करचें आनी उदक घालून पातळ करचें. कितलें आमकां जावका तितलें मिक्सर धुवन ताका घालचें आनी पातळ करून घेवचें. मस्त पातळ करून नज आवाळा कडी हद मिडियम आसूं ती आनी खतखताचें दवरचें. हांव हाजे पयलीं फुडें मस्त कडी दाखयल्या विडियो करून घालला तेन्ना पुराय सांगला कसो म्हळ्यार कडी केन्नाय खतखत हाडूं नजा. खतखत हाडले कुडले भेत्त तें मागीर उदका विंगड राबता सेपरेट जाता मासोल. पळय इतलें जस्ट पुग्ग येयले कुडले बंद करचें. आतां हाका लसूण पण्ण घालया. कोण लसूण खायना पळय तांणी करबेवसा संपण्ण घालयत जाल्यार आवाळा कडीक लसूण भारी लायक जाता. तांबडी जाले कुडले लसूण वयल्यान पण्ण घाल्यार आमगेले सुपर टेस्टी आवाळा कडी रेडी जाता. हेल्था भारी चांग हें तेच्या म्हणलें जिरवणे भारी लायक म्हूण म्हणटाची. आवाळा गूण मिट्टा घाली सुकय कसं केल्यार आवाळा गूण वच्चे ना खंय ताजे प्रॉपर्टीज पळय तशी आसता खंय तांतू भितर. आतां एक उपकार करया. जीव कडेगे फोडी करून ताजे सायडा पीस साली जुनी जीव कड साल आमी उड्डयनाची ती साली आनी ताका एक बटाटो घालून एक मिक्स करून एक उपकर पण्ण घालका भारी लायक जाता. एक 2 चमचे नारळेल तेल उन करचें. पुरो जना गोतस तुमकां उपकर पण्ण घालच्याक सादारण सुकी मिरसांग घालून व्हरलेले उपकर पण्ण घाल्यार घालचें. जाल्यार केक कसो म्हळ्यार एक चूर हिंगा पिट्टी चडती घाल्यार भारी परंबळी जाती. प्लस जीव कडेगी गॅस म्हणटात थोडे जन तें आमगेले प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. हिंगा पिट्टी घाल कुडले भारी उपकरी कही तशी परंबळ येता. साली बटाटो जीव कडेगे सायडा कुडकी पुराय सपोर शिंदून दवरलेला घालचें. चूर मीठ घालचें लायक करून मिक्स करचें आनी वयकी नेकीशी उदका पापुडचें आनी सान उज्जारी शिजोवन घेतल्यार आमगेले भारी टेस्टी जावन आशिल्लें जीव कडेगेचें साली बटाटा उपकर हांगा रेडी जाला. नेक्स्ट आनी केला हांवें आनी एक हेल्दी डिश गब्ब्या किसमुरी विडियो हांव हाजे पयलीं फुडें घालना ते देखून वापस हांगा सांगून हे विडियो दिग करूं म्हाका इश्ट ना तुमकां बोर जाता पळयतना ते देखून ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता हांव. ते लिंक पळयाची भारी हेल्दी गब्बो पुरो जना गोतस तशी किसमूर म्हळ्यार तशीची ती भारी रुची जाता आनी झटपट 10 निमिश भितर करयत. हे सगळे लंच कॉम्बो करच्याक म्हाका ಒಟ್ಟು अर्द घंटो पावले. पण उन शीत रेडी जाला. हाजे वयरी ती घम लोशणे परंबळाचे आवाळा कडी घालका पळय तेवे भायर जोर पावस येतना ही आवाळा कडी घालून काल्लोन जेवच्याक भारी लायक जाता. तुम पुरो जन करून पळयाची. असल सिंपल रेसिपीज आमगेल्या चॅनल आमी घालता आसाची तुम पुरो जन पळोवका सपोर्ट करका. सगळ्यांक धन्यवाद.